साखळे भाजपा युवा मोर्चान गोवा यूथ क्लब फेडरेशनाच्या जोडपालवान पयलो फ्लड लायट व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आयोजित केल्लो। हातूंत 50 टीमींनी वांटो घेतिल्लो। 13 डिसेंबराक संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या जन्मदिसा निमतान फायनल मॅच जातली, अशी माहिती साखळेचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। RDX खातीर साखळेच्यान दिनेश करपे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आणि गोवा यूथ क्लब फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानान साखळी मतदारसंघात पहिलेच फावटी फ्लड लायट व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आम्ही ऑर्गनायज केल्लो आसा। आमच्या 50 बुथावयल्यान 50 टीमी ह्या व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटात पार्टिसिपेट जातल्यो, जेणे करून आज 25 टीमी, फाल्यां 25 टीमी अश्यो, आणि फायनल जी आसा ही 13 तारखेक म्हणजे रक्षा मंत्री यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान फायनल सेमी फायनल्स खेळयतले। ह्याच्या फाटीमागचो उद्देश जेणे करून व्हॉलीबॉल ह्या खेळाचे प्रमोशन जावचे, सगळ्या युवकांच्या मदीं व्हॉलीबॉल हो खेळ तितकोच बऱ्यांतले बरे प्लेयर फुडें येवचे आनी आपलो खेळ दाखोवचो, हाच्या फाटीमागचो उद्देश आसा। त्या खातीर सगळे प्रतिसाद मोठो लाभलेलो आसा। सगळ्या बुथावयल्यान सगळ्यो टीमी त्यो पार्टिसिपेट जाल्यात। त्याच बरोबर इतर युवक सुद्दां हो टुर्नामेंट पळोवपा खातीर हांगासर लागीं आयिल्ले आसा। हाज्या पयलीं आमी फुटबॉल टुर्नामेंट खेळिल्लो, तेन्नाय असोच 50 बुथावयल्यान आमकां बरो प्रतिसाद लाभलेलो। युवकांक खेळाच्या बाबतींत खेळाच्या मळाचेर प्रमोट करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच आमदार ह्या नात्यान हो केल्लो एक प्रयत्न आसा। म्हणजे बरोबर आशिल्ले सगळे वांगडी ह्या हातूंतल्यान भाग घेता आनी बऱ्याचशा युवकांक फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता। आमी पळयता की खेळाच्या माध्यमांतल्यान एक युवक घडप हें आमचें काम आसा, हें युवा मोर्चाच्या वतीन आमी करीत आसा।